मडगांवची नगरपालिका ह्या ना जाल्यार त्या कारणाक लागून हालीं खबरांनी आसा। हालीं जालें आकेचे गाड्यांचें प्रकरण। स्वता वीज खात्याक बरोवचें पडलें की 6 गाडे तांकां आडखळी हाडटात, तरी पूण आजुनूय ते गाडे थंयच्या थंयच दिसता। आतां नवीन प्रकरण मडगांवां उक्ताडार आयलां आनी तें चडूच भयानक। पाजी फोंडां आशिल्ल्या एका इमारतीन नाशिल्ल्याच गजालीक सद्या म्युनिसिपालिटी टॅक्स दिवपा खातीर घडामोडी चलता। मडगांव नगरपालिकेचेर राज्य करपी कांय बलाढ्य राजकारण्यांचेर सद्या कांय लोक बोटां दाखयतात। आमचे कडेन RTI खाला मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सुमार 20 वर्सां पयलीं बांदिल्ल्या ह्या इमारतीक बेसमेंटूच ना। SGPTन प्लॅन एप्रूव केला ते प्रमाणे तरी बेसमेंट खंयूच दिसना आनी खरेपणान पळयत जाल्यार थंय बेसमेंटूय ना। आतां नाशिल्ल्या ह्या बेसमेंटाक टॅक्स लावपा खातीर एक एप्लिकेशन आयलां आनी ताजेर घडये सोमारा चीफ ऑफिसर मेल्विन वाझ सय करतलो। अशें जालें जाल्यार गोंयच्या नगरपालिका इतिहासांतली ही मजेशीर गजाल थारतली। एके वटेन मडगांवां ब्युटी पार्लर म्हणून मसाज पार्लराक चलोवपाच्यो घडणुको चलता तेन्ना मात मडगांव नगरपालिका ताजेर कांयच करिना। लोकांनी कितल्योश्योच कागाळी करून त्यो कागाळी ते काडटा आनी कचऱ्याच्या डब्यान घालता, जाल्यार दुसरे वटेन ह्यो घोस्ट बेसमेंटा खातीर टॅक्स दिवपाचें सद्या काम चल्लां। आतां हेजो फायदो कोणाक आनी कोणा खातीर हे बेसमेंट तयार जाता हें मडगांवकारांनीच सोदून काडचें पडटलें। तुमी पळयतात गोवा न्यूज।